ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान जोरी तो ते भाशेन उलयता आनी आमचे इनोसंट टॅक्सी पावचेर ह्याच पद्दतीन नांव पेड्डेर केलेलें. हांवें सांगिल्ले ते भाशेन 8 म्हयने जाले, 8 म्हयने जावन आमकां आपोवंक ना. हांवें तांकां विचारलें 9 म्हयने जावन बाल्तिमा आपयतले काय मग आमकां? बाल्तीम जायन आपयतले, केन्ना आपयतलो? आपोवपा जाय न्हू तेणें. मागीर तो तेंचेर घाता थिंग कोण एकल्या मारूंक गेलो आनी कितें केलो ते कोण तेतूस उलोवं ना. आनी सगळीं नाटकां. हांकां हे गोवा मायल्सा स्टेक आसा. कोणा स्टेक आसा तांकां कित्याक गोवा मायल्स ते प्रोटेक्ट करता? ते कितें PRO गोवा मायल्साचे प्रश्न आशिल्लो अबाउट गोवा टॅक्सी ब्रदर्स. सो वी आर फायटींग फॉर दॅट. वी वील मेक शुअर दॅट वॉट एवर नीड्स टू बी डन in the interest of Goan taxi brothers, we will fight for this minister have an interest in getting Goa miles? No, definitely this minister, this government has bought this system, a double system. They bought in section 140. Yeah, 140 themi jenna adle, they took it out. At that particular time, they bought this meter aha. That meter galpa naka म्हणून aggregator. त्या वेळारू ते resolve जावपाक जाय आशिल्लें. So definitely people without not having conflict of interest, they would not take so much interest, especially taking on Goan taxi drivers. Thank you. Okay, thank you much.